दोडामार्ग तालुक्यात पक्षी निरीक्षण करपाक गेल्ले कडेन पर्यावरण अभ्यासक तुषार देसाईक ही वनस्पती दिसून आयली. पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार उलयलो. ड्रोसेरा बर्मानी ही कीटकभक्षी वनस्पती जावन आसा आणि ही वनस्पती जी आसा ही केर ह्या गांवान मेळिल्ली आसा. केर हो जो गांव आसा तो सह्याद्रीतल्या पारगडाचो जो किल्लो आसा त्याच्या पायथ्या कडेन वसलेलो हो गांव आसा तो सैमान आणि पर्यावरणान ग्रेस्त आसा आणि सध्या हत्ती जे आसा त्या हत्तींचो राबितो ह्या परिसरान आसा. कीटकभक्षी वनस्पतीचे वैशिष्ट्य म्हणजे कितें की ह्यो वनस्पती आपले अन्न तयार करपा खातीर कीटकांक त्यांचे भक्ष्य जे आसा ते करतात आणि असे कीटक जे आसा ह्या कीटकांक खावपी वनस्पती ज्यो आसा त्यो भारतान आमकां जवळ जवळ एक 25 ते 30 त्यांच्यो प्रजाती मेळटा आणि पुराय महाराष्ट्रान 3-4 वनस्पती ज्यो आसा ह्यो कीटकभक्षी म्हणून नोंद जाल्ल्यो आसा आणि तेतूंतल्यो कांय वनस्पती ज्यो आसा ह्यो आमच्या अस्तम घाटान जेका आमी सह्याद्री म्हणटा किंवा वेस्टर्न घाट म्हणटा त्या वेस्टर्न घाटान गोंय, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ह्या वाठारांत पळोवपाक मेळटा. ड्रोसेरा बर्मानी ही जी वनस्पती आसा ही वनस्पती हाच्या पयलीं डॉक्टर श्रीरंग यादव जे आंतरराष्ट्रीय स्तरावयले वनस्पती शास्त्रज्ञ आसा त्यांच्या नजरेक ती 2022 केल्लेली. एकंदर ही कीटकभक्षी वनस्पती आमकां दाखोवन दिता की केर गांवांतलो जो वाठार आसा हो जैवीक रितीन कितलो ग्रेस्त आसा आणि अशा वनस्पतीचे संवर्धन आणि संरक्षण करपा खातीर आमच्या कडेन तसो कायदो आसा पूण इच्छाशक्ती जो मेरेन सरकार आणि स्थानिक पातळीचेर ना तो पर्यंत अशा गजालीचे संवर्धन आणि संरक्षण जावप कठीण आसता. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.